म्हाका सांग आयज सद्या कितें इशू कितें जालो तुमचो हांगासर? आमकां आतां 4-5 दीस जाले कंटिन्यूस उदक नासलें. सो आमी सगळीं आतां हे गांवची आमच्या वाड्याची आमी एकठांय जाल्यार आमकां उदक ना म्हणून आतां आमी 1-2 सायटीर गेल्यार पळयत जाल्यार थंयसर एक सायटीर गेल्यार थंयसर एक मिटर काडून तांकां उदक येता. मिटर काडलेलो आहा म्हणल्यार तांकां उदक येता. म्हणल्यार आमकां उदक हांगासर मिटर आसून आमकां उदक येयना. बट आमकां रोशेतां येदी व्हडली दितात मिटराची बिलां. तर आमकां आतां आजून पासून उदक ना. आमची भुरगीं इस्कॉलान स्टार्ट जालेलीं आहा आनी इस्कॉलाक वचोंक उदक टॉयलेटाक जाय, न्हावंक जाय, आमकां भुरग्यांक रांदपाक जाय, उदक ना. सो आमीन कितें केलें, आमच्या वॉर्ड मेंबराक सरपंचाक तांकां रिक्वेस्ट केलें. आमी आपयले आमचो वॉर्ड मेंबर येयलो सकाराम शिरोडकार आनी आमचो श्री कृष्ण येयलो आनी तेंच्यांनी मातशें फोन घेतले आनी आतां आमी सरपंचाकूय आपयलें. सरपंच दुसऱ्या सायटीर आहा तो येतात म्हणटालो आजून पावूं. सो आमी एप्लिकेशन घातलां पंचायतीक आनी येयल्यान आमी आतां आमी आमचे सायटीचेर पोत्ती येयल्यान. हिंगासर आमच्या वाड्याची गांवची सगळीं भाव भयणां एकठांय जाल्यान. अंदाजे कितल्या घरांक उदक येना? आमच्या आतां उण्याक 40 तरी घरां आहा आनी आमकां कोणाकूच 45 तर कोणाकूच उदक येना. सो इतले दीस तुमी उदका बगर शेजाऱ्यांचे बांयचे आहा काय म्हणून पळोवंक गेली. शेजाऱ्यांनी बांय हुस्कोलेल्यो आहा त्यो म्हणटा आमकां उदक ना. तर आमकां आतां आजून पासून कितेंच उदक ना. हांवेंनूय कितें उदक जर टांकयेन इल्लें हें भरून दवरलेलें तेंय उदक आमचें तेंय भुरग्यांक आमचें उदक आमी न्हावूंक दिलें. आमची भुरगीं तें उदक न्हावंक नासलीं. पण आतां आमकां तें आमचें उदक पासून भुरग्यांक आमचें न्हावूंक दिलें. PWDन गेल्ले तुमी ही जागा? आमी PWDन आजून गोमोंक ना. बट आमकां सांगलां पंचायतीन PWDन मायकलान सांगलां आमकां. आमी गेलेली मायकलान इन्स्पेक्शन आहलें तर आमी गेली. मायकल मेवलो म्हण मायकलान आमकां सांगलां मांडे आपूण इन्स्पेक्शन करता म्हणून आमचो जेई कोण तो येतलो म्हणून. आयज तुमी रस्त्यार येयलेले आहा, आयज तुमकां उदक येना. नेमके कितले दीस जाले उदक येना? 4 दीस जाले उदकूच ना. कशें सफर करता, कितें त्रास जाता उदक ना म्हणून तुमकां? उदक न्हावंक बांग नाका न्हू आमकां. उदक मेळोन रांदपाक उदक मेळटा? ना रांदपाक खंयच्या मेळटा न्हू. आमी इतके आटां येयल्ले. तर आमकां गेल्या वर्सासून अशी उदकाचे प्रॉब्लम आहा. 2022 उदकाचे प्रॉब्लम आहा. आसता उदीक 10 दीस मागीर 5 दीस आसना. केन्ना केन्ना 10 दीस पासून येता म्हणटा उदीकूच पावना. पूण उदीकूच येयना. आतां आमी कितें करपाचें? आतां भुरग्यांक आतां इस्कॉलाक वयतले उदक जाय, न्हांक, कापडां धुवंक सगळे उदकाचेरूच आहा डिपेंड आमी. उदक ना जाल्यार आमची दुसरी कामां केसली जायना. पयसो आहा तो मनीस इकटे हाडून यूज करतलो ना तो मनीस सदांच केन्ना हाडटलो. एक दीस हाडूंक जाता आमच्या. सदांच इकटे हाडूंक जायना उदीक. आनी उदीक म्हणटा तें सारकें मेन सगल्यांचें. बिलां येता तुमकां? बिलां येता? बील येता. बील येता पूण उदीक येयना पण बिलां येतात. बिलां येतात सगळ्यांक येतात. बिलां येता. बिलां घालतात 700-800 रुपया बिलां घालतात आनी म्हणल्यार आमकां हें ना. आतां 5 दीस जाले उदक ना. येता धाडटा म्हणटा पूण आजून काय हें जावंक ना. दुसऱ्या सगळे ह्या हॉटेलां बिल्डिंगां बांदल्या तांकां मिटर नासतना उदीक आहा. आनी आमी इतलीं वर्सां आमचे एन्शन कोण आलेले सगळे जाणटे त्या टायमासून आमी हिंगा आमची आतां ही आमी पिंड कापडली आनी तांकां उदीक आतां येवन ही घरां बांदल्यान ती व्हडली बिल्डिंगां आनी आमकां उदीक ना. कापडां धुवंक जाय जावं उदीक जाय ती खिंची हाडटा. तिका बांयचेर वचोंक कांय जावचें ना. एजी ती 90चेर आसली. तिका जायना आतां उलोवंक पासून पूण ती सफर जाता. उदक जाय तिका सगळ्या कामांक. एक कौसुली पासून हाडूंक जाता जाल्यार कोणाना ती अशी. I am John Mendes from Mendes waddo. We are having problem with water supply for the past 5 days. No water at all. Here we have taken around this morning, all collected. We went to the site where the construction work is going on. There we saw there is no meter and water just pouring, trickling down. And the other side we saw we have three meters and water is full swing in the tank. The third villa we visited, they have 2 meters, and these meters are given 3/4 inch pipe. It is not in the rule, I think so. But for us, at the residents of this area, we have half-inch pipe. And how are they given 3/4 inch pipe? And one more attempt has to be attention given to the main wall at the entrance of Mendes waddo. That wall, according to me, is in a stuck position. It is not opening.
it is not opening. So they have to do something urgently on that valve. Once that valve is fixed in the open position, then we get water.